ground, I come to you in your holy place. I come to seek your presence in your holy place. I come to you. All that I have is my heart, my faith and hope. I have nothing more to give, my Lord. All that I need is you to forgive, to heal. So I will be worthy to praise and worship you. All that I have is my heart, my faith and hope. I have nothing more to give, my Lord. All that I need is you to forgive, to heal. So I will be worthy to praise and worship you on this holy ground. Fill me with anointing on this holy ground. Fill me with joy in your holy place. I dwell in your presence, in your holy place. Here I am. All that I have is my heart, my faith and hope. I have nothing more to give, my Lord. All that I need is you to forgive, to heal. So I will be worthy to praise and worship you. All that I have is my heart, my faith and hope. I have nothing more to give, my Lord. All that I need is you to forgive, to heal. So I will be worthy to praise and worship you. So I will be worthy to praise and worship you. आयचो विशय मातयेच्या वर्तमानान आवेसवर 5:19 आज्ञा सांबाळीत आनी हेरांक शिकयता तांकां देव सर्गीच्या राजान व्हड म्हूण लेखतलो. आमी आमच्या रोजनारा मुखार आसा आयल्याव ताका बुजोवंक, ताचो मोग अनुभवूंक, ताची स्तुती करूंक. तूंच आमचो गवळी आनी आमचो सांबाळणार. आमचें किरकोळ जिवीत तुका उबारता. ह्या उंड्याच्या रुपाकाल तूं जियेताय आनी हे वेदीचेर तूं हाजीर आमचें मोदें आसाय. आमी भावार्थान काल्तिकायेन आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. सगलीं सुमयांक नमस्कार करुया. गायन घेवया ए देवा बापा. ए देवा बापा तू स्वर्गीच्या सरपटून तुका
너만 꽃다 예 예수 Krista tu sorgija serpetuntuka naman kota ye pavitratmya tu sorgija serpetuntuka naman kota आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समोर पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समोर पिता सगळीं बसूया स्त्रोत 103 वळीसो पारेकार फांत्याक आशोवन रावता ताचे परस चड ओत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता आमी ह्या सकाळच्या वेळार भावार्थान तुजे सरशीं आयल्या तुज्या सांगाताक आसल्यार आमकां समाधान मेळटा आमचे काळजांतली भावणां आमचे दूख कोश्ट पिडा आनी सगळें तुका उक्तें करूंक शकता तूंच आमकां दादोसपण मेळून दिवंक शकता तुका जाय आमी तुज्यो आज्ञा सांबाळलेल्यो आनी दुसऱ्यांक बरी शिकोवन दिलोली जेजून तोमासाक म्हणलें म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावाट दवरलोय पळय नासतना भावाट दवरता ती खरें सुभागी सोमिया आमचो बाफाट ओकोड आनी जिवो कोर तुका आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक आनी विस्वास दवरूंक सोमिया जेजू आमी कितली बागी दर सकाळीं ही तुजी भेट फावो जावं उपरांत मिसाचे भेट समोरुंबोवंक आनी तुजें मांस रोगोत शेवोवंक कितलीं भाव भयणां आशेता तुका भोगूंक आनी शेवूंक कितल्यो आडकोळी आनी दुमाळे संस्था आमचे मिशनर भाव भयणां असल्यो आडकोळीक फुडो करून वावुरता तुका तांकां दिवंक आमकां मेवलोली बरी संदी आमी ओगडावची न्हय पूण सदां जेजूक चिटकून रावूंक ताच्या मोगान बरोवन ताचेरूच पातयोन आमचें जिवीत फुडें व्हरुया बापाक आमचे दिनवास तुका उबारता बापा काय बरी सकाळ तुवें आमकां दिल्याय सुर्याची उजवाडीत किन्नां जिनस्वार सुकण्याचीं गितां आमचे भोंवतणी सोबीत फुलां हें सगलें अणभवूंक तुका दिनवासतां बापा आयज आमचे विशीं तुजी एक येवजण आसा कितलो वावर तुवें आमकां दवरलाय कितलीं मनशां आयज आमकां बरें कोत्तलीं आनी कितल्यांक आमी बरें कोत्तलीं आमचे वरवीं तुजी रोचणां तूं अदीक सुदरायतलोय हें सगलें तुज्याच येवजणे प्रमाणें म्हूण
जाणां जावन तुका दिनवासतां बापा. बापा, तुजो सुर्या बऱ्यांचेर तसोच वायटांचेर आपलो उजवाड फांकयता. तुजो पावस बऱ्यांची तशींच वायटांची शेतां बाटां शिंपता. तूं सगल्यांचो मोगाल बापूय, देखून तुका दिनवासतां बापा. बापा, आमच्या जिवितान सदां सुर्या आसूंक जायना. पावसूय आमच्या जिविताचो एक भाग. आमच्या जिवितान काळीं कुपां येता तेन्ना लेगून तूं आमचो मोग कोत्ताय, कारण तूं आमचो गिमान वो पावसान सदांच बापूय. देखून तुका दिनवासतां बापा. सगळीं म्हणुया, आर्गां तुका बापा, दिनवास तुका बापा, पवित्र आत्म्याक आर्गां, वंदोन, मोहिमा. जय जय सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा. वाकाणी तुका बापा, वाकाणी तुका पुता, वाकाणी तुका पवित्र आत्म्या. आमी सदांच खुशालकायेन जिवंक सोदता. आमकां संवसाराचें खुशालपण ओदीक आवडटा. आमच्या जिवितान कसलें दूख, कोश्ट, तुफान, पिडा आनी आदी आयल्यार आमी गुणगुणटाव देवाचेर, शीण कोत्ता आनी आमी देवाक ओकमानता. आमचो देव दयाळ आनी काकलुतीवंत. थांबो नासतना व्हांवता ताचे सून काकलूत. बापा, आमी चुकल्यांव तुका ओकमान करून. तूं सदांच राजी आसा आमकां बोगसूंक. आमकां बोगस सुमिया. विलापाच्या पुस्तकान अवेसवर 3 वळी 32 आनी 33 आमकां मेळटा. दूख कोंत दाडीत तर तो काकलूत दाखयतलो. इतलो व्हड ताचो विस्वाशी मोग. आपल्या दादोसपणा पासत तो मनशांक कोश्ट आनी दूख धाडिना. Let's all surrender our suffering, emotion, pain to our Lord. आमी सोमयांक आमचे जिविताचें समर्पण करुया आनी आयकुया देव आमचे लागीं कितें मागता आनी देव आमकां कितें भासायता ते ह्या गायनांतल्यान. गायन करुया. Give them all. Give them all to Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded heart, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded heart, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you would only see sunshine. He never said there would be no rain.
He only promised a heart full of sunshine about the very things that once brought rain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded heart, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded heart, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. सर्वेस्परान सामेलाक उलो केलो. सामेलाक समजूंक ना कोण आपल्याक आपयता तो. आमकांय अशेंच जाता. जायते पाव देव आपयता, ताचो ताळो आमी कानार घेना. तर ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया आनी म्हणुया, उगोड आमचें मन, उगोड आमचें वोंट, उगोड आमचें काळीज सोम्या, आयकूंक तुजें उतर. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया. मातेवाचें शिव वर्तमान आवेसवर 5 वळी 17 ते 19. सुमूड व प्रवादी हांकां काडूंक हांव आयलो म्हूण तुमी समजूं नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण सोपून नायक पावोवंक हांव आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार पर्यान घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूड तितलें एक सगल्यावन ल्हान अक्षर वो अक्षरांक लायलेली एक सुपली कुरू लेगून ना जावची ना. म्हणटूच जर कोण ह्या सुपल्या आज्ञा भितरली एक पर्यान मोडीत आनी अशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गींच्या राजान सगल्यावन ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गींच्या राजान व्हड म्हूण मानतलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रियां आनी फारिजेवां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गींच्या राजान तुमकां भितर सोचिनात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवप. सगळीं बसूया. नियाळ मोगाच्या भाव भयणांनो, आतांच आयकल्या देवाच्या उतरान आमकां मेवलां. आज्ञा सांबाळीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गींच्या राजान व्हड म्हूण मानतलो. देवान मोइजेसा वरवीं सिनाय दोंगरार आमकां 10 मांदामेंत दिल्या आनी आमकां ते पाळूंक लायले. पूण पोरचेन कितलेच पावटी
ते मोडले. फारिझेव पोरचे कायदे शिकयतालो पूण आपूण पाळी नासले. आमी आयकलां जेजू म्हणटा, जोर तुमी तुमच्या ल्हानांक वायट देख दिता जाल्यार गाडू ओडटा तसलें दात्याचें पेड गळ्याक बांदचे आनी दर्यान बुडोवचे. कित्याक म्हटलें जायत जेजून अशें? जेजूक नाका आमचे भितरलो कोणूच विबाड जालोलो. जेजूक नाका कोणूच सैतानाचो गुलाम जालोलो. मोगाच्यानो आमचो देव बरो आनी मोगाळ आनी बरें तेंच तो कोत्ता. फकत ताच्या नेमा प्रमाणें आमी चलोवंक चड आनी चड गरजेचें. आयच्या शिवर्तमानान मेळटा. जेजू शिसांक शिकयता, आपूण सोमोट पुसून उडोवंक न्हय, बोगोर शाती पावोवंक आयलां आनी आमी आमचें सवें प्रामाणीकपणान जियोंक गरजेचें. आमी दुसऱ्या सवें दोयाल कोन्यो करून बरी देख दिवन आनी कशे परी पवित्रपणान जियोंक जाता तें शिकयल्यार सर्वेस्पराक व्हड संतोश भोगता. कितल्योय ल्हान पासून त्यो कोन्यो जावन पवित्रपणान जियेल्यार आमी भाग्यवंत जावंक जाता. पळोवया 15 वर्सांचो तरणाटो कसो भाग्यवंत जालो तो. कितें ताणें ताच्या जिवितांत देवाक मानवता तसलें केलें आनी कसली देख ताणें आमकां भोव करून तरणाट्यांक दवरली जायत. आनी कोण जायत तो तरणाटो? तो जावन आसा कार्लोस अक्विटीस, दावे रोयतुमराचे 20 वर्सां भाग्यवंत म्हूण पाप सायबान फ्रांसिसान पोरगोट केला. कार्लोस अक्विटीस इटालियन रोमीक कातोलीक तरणाटो. ल्हानूच आसतना ताका आंकवार मारयेचो मोग आसलो आनी तिच्या मनाक तो जायते तेर्स कोत्तालो. 7 वर्सांचे पिरायेर ताणें पयलो कुमियांव घेतलो. त्या उपरांत दिसपटीं कुमियांव घेवंक तो वावुरतालो आनी मिसाची भेट मोरोसोर ताणें सोडूंक ना. मिसा आदीं वो उपरांत टाबेनेकलाशी बसून तो मागणें आनी नियाळ कोत्तालो आनी सुमानाक 1 पावटी तो कुमसार जातालो. पवित्र संस्काराचो चड मोग आसलो. ताका फुटबॉलूय आवडटालें आनी कंप्युटरान तो चड हुशार आसलो. पवित्र संस्काराक ताणें आपलो जिविताचो माज केलो. कार्लोसाक सदांच आपल्या इश्टांचो, जांची आवय बापूय घटस्फोट डायवर्स दिवन वेगळीं जियेतालीं, तांचो हुस्को आसलो. ह्या इश्टांक तो आपल्या घरा आपयतालो. अपंगळाच्या होका पासोन तो झुजतालो आनी इस्कॉलान कोणेंय तांची फकाणां केल्यार ताका सोंसनासलें. ताका हांगातूय भोवंक बरें दिसतालें. आसिसीक वचोंक ताका अदीक आवडटालें. जूंय जूंय भोव पवित्र संस्काराचीं विस्मितां घडलोलीं, थंय आपणाक यात्रेक व्हरोंक ताणें आपल्या आवय बापाय लागीं मागलोलें. पूण ताचे अस्कोत भलायकेक लागून हें शक्य जावंक ना. तन्नेच पिरायेर ताका ल्युकेमिया कॅन्सराचे पिडेचो बली जालो आनी आपले कोश्ट भाग्यवंत पाप साहेब बेनेडिक्ट 16व्या पासत आनी आखे पवित्र सभे पासत तो भेटयतालो. आनी तो म्हणो, म्हजे पिडेक लागून येतले सगळे म्हजे कोश्ट हांव सोमियांक पासत भाग्यवंत बापा आनी पवित्र सभे पासत भेटयतां. तो कंप्युटरान चड हुशार देखून
ताणें इंटरनेटाचो बरो उपयोग केलो. 11 वर्सांचो आसतना ताणें भोवपवीत संस्काराच्या विस्मितांची एक वेबसायट केली. लोकसंपर्काचे उपाय घेवन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी आपणें केलेली वेबसायट वापरून हें काम तो करूंक सोदतालो. फिल्मान आनी कॉमीक एडिटींग करूंक आवडटालें. आपले वेबसायटीन ताणें अशें बरयलें, जितलो चड आमी भोव पवीत संस्काराक घेता तितलें चड आमी जेजू भाशेन जाता आनी हे पोरी ह्या संवसारान आसतना आमकां स्वर्गाची रूच मेळटा. ताणें केलोलें ते भोव पवीत संस्काराच्या विस्मिताचें प्रदर्शन संवसाराच्या चारूय कोनशांनी शिंपडलां. 15 वर्सांचे पिरायेर ऑक्टोबराचे 12, 2006 वर्सा तो कॅन्सराचे पिडेन सोंपलो. पूण ताचो वावर आनी बऱ्यो कोन्यां वरवीं तो जिवो आसा. आयज ताका तरणाट्यांचो तसो कंप्युटर प्रोग्रामाचो पात्रोन म्हूण पाचारता. देवाचे आज्ञा आमी सांबाळून जिवितांत जिवंक आनी हेरांकूय आमी शिकोवंक त्याच देवाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. कांय आमच्या काळजांतली मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, भावार्थान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. सगळीं म्हणुया, भावार्थान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. सोमया, नितीच्या आनी शांतीच्या आत्म्यान सगळे मिशनरी भाव भयणांक राख आनी सांबाळ. तुजी बरी खबर दुसऱ्यांक बरे भाशेन परगटोवंक आनी गरजेवंतांचो तसोच घायल जाल्ल्यांचो कोण नासलेल्यांचो सांबाळ कोत्तेल्यांक तुजो आदार बापा आमी मागतांव. जबाब, भावार्थान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. दोर दिसा ओपसेक घडलोलो आमी आयकतांव. थोडो लोक आगताक मोत्ता. मेलोल्यांक स्वर्गीचे राज फावो कर सोमया. कांय जाण घायल ओपुंगाल जावन हॉस्पिटलान कश्टवता. तांकां तुजो बेकोणेचो हात लाय सोमया. कांय जाण अनाथ जाल्यात. थोडे कुडीचे तशींच मनाची पिडेक सांपडल्यात. तांची फामील कोश्ट दूख सोंसता. तांकां तुजी बुजवण फावो कर म्हूण बापा तुजे लागीं मागतांव. जबाब, भावार्थान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. सोमया, कोणाच्याच सोवें आमी ओनितीन चलना जावं, कोणाकूच आमी चेपून दवरिना जावं आनी कोणाकूय आमी वायट देख दिना जावं, पूण तुज्यो आज्ञा वरवीं चलूंक शिकूंक तुजो आदार आमी मागतांव बापा. जबाब, भावार्थान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयले मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गीचे मायकुलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा. उसरे मत तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनती कर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. देवा खाला आपटलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणान तुवें वयर काडलोय. आमी तुज्या पुताची देख घेवंक आनी ताणें आज्ञा दिल्या ती पाळून एकामेकाचे सेवे चाकरीची करूं तूंच आमकां निर्मी. हे पोरी ह्या संवसाराच्यो फुटी काबार करून एक सोबीत सुंदर संवसार बांदून आमकां
फावो कर म्हूण मागता ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.